Esther, chapter 10. मोर्देकायाची वाखाणणी. अहास्वेरूस राजान न्हूच सगलो मुखेल गांव पूण दर्या मोदें आसलोले जुवे दोंडा खाल धाडले. सगल्यो ताच्यो शक्तिवंत आनी बळवंत कन्यो आनी कशे परी ताणें मोर्देकायाक वयर काडलो हें सगलें मेडियाच्या आनी पेर्सियाच्या राजाच्या नोंदणेच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. अहास्वेरूस राजा उपरांत मोर्देकाय जुडेवा इतलो व्हड आनीक कोण दुसरो नासलो. जुडेवा मोदें ताका मान आसलो. उरपुंजिनी भाव ताची अपुरबाय कोत्ताले कित्याक तो आपल्या लोकांक बरें आंगडेतालो आनी आपले संस्थे थंय शांतीन वागतालो. आनी मोर्देकायन म्हणलें हें सगलें देवानूच केलां. ह्या विशीं म्हाका पडलोलें सोपण कांयच एक चुकोनासतना खरें जालें. ल्हान झर आसली ती नोद जाली. थंय उजवाड, सुर्या आनी भरपूर उदक आसलें. नोद म्हणल्यार एस्तर. राजा तिचे लागीं लग्न जालो आनी तिका राणी केल्ली. ते दोगार म्हणल्यार हामान आनी हांव. राष्ट्र म्हणल्यार जुडेवांचें नांव ना करूंक एकठोल्लो लोक. म्हजें राष्ट्र म्हणल्यार इस्रायल. तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांकां सोडयलीं. हय, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोडयली. ह्या सगळ्या वायटांतलीं सर्वेस्परान आमकां निवारलीं. राष्ट्रा मोदें कदींच घडोंक ना तसलीं नवलां आनी विजमितां सर्वेस्परान केल्यांत. सोट्टी घालून ताणें 2 दिसांचो शेवट थारायलो. एक देवाचे पोरजेक आनी दुसरो सगळ्या राष्ट्रांक. 2 दिसांचो शेवट नेमलोल्या काळार आनी वेळार जट्टेच्या दिसा सर्वेस्परा मुखार आनी सगळ्या राष्ट्रां मोदें घडून आयलो. ह्या जिनसान सर्वेस्परान आपले पोरजेचो उगडास केलो आनी आपल्या दायजाक न्हीद मेलोवन दिली. ह्या जिनसान आदार म्हयन्याचे हे दीस म्हणजे 14वो आनी 15वो दीस सर्वेस्परा मुखार पिणकेचे पिणकेक इस्रायल पोरजे मोदें एकठांय येवपाचे संतोसाचे आनी खुशालकायेचे दीस जाताले. ग्रीक भाशांतराक पुरवण. टॉलेमी आनी क्लिओपात्राच्या राजवटकेच्या 4थ्या वर्सा आपूण याज्ञीक आनी लेवीत म्हूण सांगलोल्या दोजिथेवसान आनी ताच्या पुता टॉलेमी पुरी उत्सवा विशीं बरयल्ली चीट इजिप्तांत धाडली. ही चीट खोरी आनी जेरुजाल्यांत वस्ती कोत्तोल्या लिसिमाकूस टॉलेमीच्या पुतान भाशांतरायल्या म्हूण तांणी खात्री दिली. देवाचें उतर हें